तो गाळ्यान घालपाचो हाडलो पुरो तू सायडीन सर उठ थँक्यू नाही मातशें तिकटे कडेन काय बारीक पडलं तुझं पडलं तो मकाणी कितें माझी असं उरला माझी हे जालें इतलें नाल्ल जालें हे ओके हे ओके बायलांकच करूं तो लेट येलो तिकटे मातशें तो सदा लेट गेलो उठ काम सगळें आसता गांव आशिल्लो वर्कशॉप आशिल्लो काम म्हणजे इन्कमाचें न्ही काम उरता खूब काम गेलो मरे अशें रावा मरे मातशें त्या सायडीन चलयता चल ते फातराचेर मारा ते सिमेंटार मारशात सायडीन सायडीन व्हेरी गुड उशिरा 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 फोटोरियो न्ही गो व्हेरी गुड यस टोटल सरपंच कितले पंच मुखार कितले उलय सांग आयज आमच्या वांगडा एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी सर आणि एक्स चेअरपर्सन आणि आताचे काउन्सिलर प्रितेश सर सरपंच हरेश नाईक आणि माझे सहकारी पंच वांगडी आणि ग्रामस्थ आयज आमी हांगा कुट्टी खंडेपार पंचायती वार्ड नंबर 9 आसा आणि हांगा जो ओपन स्पेस आशिल्लो तो आतां आमी वॉकिंग ट्रॅक करपाचें थारयलां आनी आयज कितलो कॉस्ट कितलो कॉस्ट आसतलो 6,09,000 आसा आनी आयज फाउंडेशन स्टडी केला आयज हांगा फावंडेशन घालपाक येयलें आनी काम बेगीन करपाचें यो सरपंच आता तुम्ही आले आता कचरो पळय पडला भायर म्हणजे पळय गार्डनात ते भुरग्यांक दिसतले कचरो काडपाक जाय तुम्ही कोणाक काडपाक दियाले काम करता समजा कित्याक कन्स्ट्रक्शन सायटीचें कोणान सामान हाडून उडयलो ताका नोटीस घालता मरे कारण क्लियर करता नो तेजी घालपाक जाय व्हडल्याची केस घालपाक जाय पडलो तो आयडेंटिफायड पर्सन डॅमेज सरपंच उलय म्हाका मातसो मुखार गुड इवनिंग सगळ्यांक म्हाज्या वांगडा आमगेले आदले मुख्यमंत्री तथा आयचे कृषी मंत्री सर रवी नाईक तशेंच आमचे एक्स सीपी आणि आताचे काउन्सिलर सर रितेश नाईक म्हागेले इतर पंच वांगडी ग्रामेश कुटी खांडेपार पंचायतीचे तशेंच आमगेले एक्स सरपंच सर खेडेकर सर सुनील खेडेकर सर आयज आमी हांगा ओपन स्पेसीन वॉर्ड नंबर 9 इनॉग्रेशन ऑफ वॉकिंग ट्रॅक इन दीस एरिया बिहायंड नवजीवन हॉस्पिटल कितें आसा आमचे जे फोंडेचे आमचे मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी सदांच फोंड्या खातीर एक डेव्हलपमेंट सुचयलां आनी तशेंच ही पंचायत सुद्दां तेंच्या नजरेक आपली
कंटिन्यू पाथ कसो म्हणून आमी ह्या वाठारांत जाता तितके डेव्हलपमेंट घडोवन हाडूंक सोदता. हो जो प्रोजेक्ट आसा तो अरावंड 6,09,000 व्हॅल्यू आहा आनी हे काम अंडर 15 फायनान्स आमी घेतलेले आसा. ग्रामीण पंच वॉर्ड मेंबरान हे काम प्रायोरिटीचेर घेतलेले कित्याक आयज तुमकां जशें खबर आसा की सगळ्याक एक लोक फिटनेसाचेर भर दिता तशेंच हांगा एक वॉकिंग ट्रॅक जावचो आनी लोक हांगा सांजचे वॉकिंगेक येवचे हे तेगेली मागणी आशिल्ली. प्रत्येक मिटिंगेक ते तोच मुद्दो फुडें घेताले आनी ही फायलीक प्रायोरिटी दिवन बेगीचे बेगीन करून हाडची हे तेगेलो हे आशिल्लो संदर्भ आशिल्लो. तशेंच हांव बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट जे BDOचे इंजिनियर्स आनी सगळे टेक्निकल अप्रुवल्स जितके आमकां मेळ्ळ्या तेंचो हांव आयज ह्याच हितून आभार मानता. थँक्यू. आमी आतां कालच्यान कुट्टी पंचायतीक कुट्टी खंडेबर पंचायतीक आमी ल्हान ल्हान जी कामां आसात ती कालच्यान सुरू केला आसा. पंचायतीन सगळी ती सरकार लेवल आमच्या सरकार लेवलाचेर ते अप्रुवल करून घेवन येयल्लो आसा आनी हेचो बेनिफीट फायदो आमच्या ह्या कुट्टी खंडेबर पंचायतीक आनी ह्या वाडा भुरग्यां खातीर जातलो. आतां फुटपाथ हेजे आपले हे आसा वॉकिंग ट्रॅक हांगसर सकाळ फुडें कोण जाणटे जावं भुरगे तांकां चलपाक बऱ्या पडटलें की चलपाक सकाळ फुडें येयले नंतर किंवा सांजे वेळा म्हणजे अशें आनी ती नवीन ती जी आसा पळय लेवलींग जातली सगळे तरेची आनी अशी करून ती मागीर मेंटेन जातली आनी तेजी एनकरेजमेंट कांय येवपाचें ना. म्हणजे जेन्ना हे अशें हें काम केले नंतर हे आपल्या ट्रॅक केले नंतर सगळे तरेचे हे आसा लोक एनकरेजमेंटूय करपाचें ना म्हणजे लोकांक येवपाकूय बरें पडटा फिटनेसाक बरें मॉर्निंग इवनिंग सगळे कडेन म्हणजे अशेंच तेणी काम करीत रावचें लोकां खातीर आनी म्हाका दिसता ते करतले आनी करीत आसा आनी फुडेंय करतले. येस जालें बरें. सरपंच कितें उलयतलो हांव काय म्हणलें या न्हू दोनूच घरा आहेत. डायरेक्ट थर्सडे अपडेट घालता मागीर. हां लायनीन येतलो. ओके कळ्ळें.